सत्तरी म्हालातल्या झरमे वाठारात नळाच्या उदकात जीव सापडला। हाका लागून थळाव्यामदी भय निर्माण जाला। हे संबंधी प्रशासनाच्या अधिकाऱ्यांनी बेगोबेग कारवाय करून आनीक उदक दूषित जावचे न्हय म्हणून संबंधित पायपलायनीतले उदक काढून ती नितळ केल्या। पिवपाच्या उदकांत जीव सापडपाची वाळपय वाठारातली ही तिसरी घडणूक आशिल्ल्याचे कळटा। पळयात। नळ उदकाच्या पाण्यात भांडा घाला तेतूर आमकां हे मेळ्ळा। खंयच्यान येता आमकां नकळो पाणयान मेळ्ळा। तुम्ही काल सकाळी पाणी भरतले नळाचे? पाणी भरताले नळान पाणी भरताले डायरेक्ट येता तो पाणयान पयलीं हे उदकान हेनी भरताले। मागीर ते कितें जालें ते मागीर कोणी व्हेले? तर तुझं दवरलं मागीर आतां पळय PWC येयले आनी हे जालें। हेला सध्या 2 दीस काल आमकां एक किलो मेळ्ळो तो उदकान आमच्या। तेजी आमकां सोर्स काय ते खबर ना खंयच्यान आयलो तो। सो एज अ प्रिकॉशनरी मेजर आमी ते फूल आमची पायपलायन ती वॉश आउट केला सध्या। आणि तेज्या उपरांत आमी आमची टाकी क्लीन केला। आमचो संप आसा तो फूल क्लोरीन वॉटर म्हणजे हाय डोसेज क्लोरीन घालून फूल क्लीन टाकी केला। आणि त्यांचे जे घरातले आमी जेन्ना इन्स्पेक्शनाक गेले तेन्ना आमकां तेंचे टाकयेन एक जळती एक मेळ्ळी। सो ती खंयच्यान आयली ती खबर ना। सो तेंची टाकी क्लीन नाशिल्ली इतली, प्लस तेंचो मिटर आशिल्लो तेतून फूल माती आशिल्ली। ती आमी फूल मिटर धुलो बी तेंचो इतली माती आसली तेंकां आमी एडवायज केला तो मिटर रिप्लेस करपाचो। आनी जो आमचो न्यू जो मिटर येता तेंकां फूल जाळी आसता तो मिटर तेंच्यांनी रिप्लेस करपाचो। आणि तेंकां आमी ऑलरेडी आमी एज अ प्रिकॉशन म्हणजे आनी कितें ऑप्शन घेतले। आमची ज्यो सेकंडरी टाकी आहा टँक्स आसा त्यो आमकां उदक सप्लाय करता त्या टाकयेन ते आमी फाल्यां परवा 2 दिसां भितर त्यो आमी क्लीन करून घेतले। सो अशें केन्ना केसीस परत मेळोंक जायना। सोर्स आसा आनी ऑप्शन सोर्स आसा आमची जी टँक आसा वॉटर टँक ती लो लेवलाक आसा लायन आसा आनी आमची रोड आसा तो वयर आसा। सो चान्सीस आसा की फाटल्या 2 दिसांनी पावस पडला सो चान्सीस आसा हो पावस त्या स्लोपान उदक त्या पावसान वचून जे पंप घातलेले 2 दीस पयलीं आमी इन्स्टॉल केले ते होस ओपन आशिल्ले। सो चान्सीस आसा ते रोडान फूल तो उदक ते भितर फूल वचूं शकता, एक तरी तर चान्स आसा म्हणजे। सो खंयच्यान सोर्स येता तो आमकां अजून खबर ना, पूण आमी प्रिकॉशन घेतले की सगळें आमी क्लीन करून उदक घेतलें। आनी तें उदक आसा आमचें तें आतां प्युअरली ड्रिंकींग आसा। आनी आमी सगळे क्लोरीन टेस्ट स्पेशली परत आयज आमी गेल्ले तेंच्या उदकाचो क्लोरीन टेस्ट केलो आनी ते सॅम्पल आहा ते पणजे आमी धाडून दिला टेस्टिंगेक लागून। आनी आमचें उदक आसा तें फीट फॉर ड्रिंकींग आसा। सो आनी कोणी भिवपाची अशी कांय गरज ना। ही जर केसीस मेळटा ती लास्ट टायम आमची पयली केस मेळ्ळी ती फाटल्यान वाळपय म्युनिसिपालिटीन मेळिल्ली। आनी जी न्यूज आयला सध्या की 2 केसीस मावशी पंचायत मेळून ती एक्चुली ना तशी, एक वाळपय पंचायत आनी दुसरी ती आमचे मावशी पंचायतीन ना।